क्षण दिताना. हरे No, कृष्ण. Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. पुराजनक हांगा उपस्थित असेल पुराजनक मागेल नमस्कार आणि मलगडेल पुराजनाला आशीर्वाद निमगिता ह्या सेशन घेवचेक आणि आता मी गुरुवर्गात अंगेले प्रेयर सांगून मुखार नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. हरे कृष्ण. सो आज यम्मी डिसिप्लिन ना विषयावर उलयतासची डिसिप्लिन मळरी हंगा शिस्तू म्हूण आमी लेखेत. सो ह्या शिस्तू म्हणले कुळ्ळे पुराजनाले मनांत कसं येता मस्त रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असता, मस्त रूल्स करताची, मस्त रिस्ट्रिक्शन्स असता. हे करू नजा ते कर नका हे करी जलरी शिला प्रभुपाद हांगा कसं सांगतो म्हळ्यारी एक शिष्य जावन आशिल्लो केदान शिस्तारी जीवन करूक ओपतकी तेदन तो म्हळ्यारी शिष्य एक मनुष्य केदान शिस्तारी जीवन करूक पळयता तेदन तो शिष्य जावचेक साध्य जाता ना जाल्यारी तो शिष्य जावचेक साध्य ना म्हणून हांगा शिला प्रभुपाद एक कोट अंतू सांगिलस एक लेक्चर अंत सांगिलस. सो आम्ही अंतू कसं अर्थ कोण घेऊका जीवन अंतू शिस्तू कितलं मुख्य असं म्हणून ते आम्ही हांगा स्पिरिच्युअल टॉपिकारी म्हूण सांगू ना ते पुरा लायफान तो आम्ही कसं करचे समेत शिस्तू जावका. आता आम्ही पळयतना एक स्टुडंट IIT एग्जाम जावो खंयचे एग्जाम्स जावो तांणी शिस्तारी इतलो वेळ बेसून हांव वाचूका तेदान मात्र मागीर चॅप्टर्स ताचे रिलेटेड कसं आसता ते टॉपिक्स हांव कवर करूयेत आनी एग्जामारी लायक मार्क्स काडयेत. सो ते एक शिस्त एक इतलो वेळ बेसून वाचिता याशी वाजिता इतलो वेळार न्हिदता इतलो वेळ वगी उठोन वाजिता तशी. सो ते एक शिस्तारी जीवन तांणी स्टडीसा वेर कॉन्सन्ट्रेट कोन ಏನು केल्लरी तांणी सक्सेस हांगा पावचे आमी पळयलेंची यानी प्रॅक्टिकली तुमी समेत तुमगे लायफांतू अडॉप्ट कोन आसचे पुरो स्टुडंट जावन आशिल्ले तुमी IIT जावन आसूं म्हणू ना खंयचे फिल्डारी आसचे पुरो इवन आतां कोणी कामार आसिल तांतू समेत रायट तुमकां कामारी दवरतना समेत तुमकां केपेबल आनी पळोवन घेवन दवरनासताची जाल्यारी आमी ते डिसिप्लिनडारी शिस्तारी आमी काम करनी जाल्यार समेत आमकां भायर घालताची. तांणी सांगिल म्हण के टायमार आमी ऑफिसा येयनी जाल्यारी आमकां कसं एक पनिशमेंट की तूं आमगेल सांबाळून काडटा की कसं की करताची. तांणी दिल्यार डेडलायनांत प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी जाल्यारी तशी. सो एवरीथिंग ते मॅटर जाता. सो आमी तेदान कसं करताची शिस्तारी फॉलो करचेक पळयताची. 9 to 5 ऑफिस आसका म्हळ्यार 9 to 5 आमी कसं जाल्यारी लेट जायना अशी पळोवन वगी उठोन पुरा घराच पुरा कोण ऑफिसा वचचेक पळयताची. सो प्रति आस्पेक्ट ऑफ लायफांत आमी शिस्तार आसचेक पळयताची. त्याची आमी केदाना स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस येताची तेदान पुरा जनन ह्या खावचे नज म्हणटाची तश करू नज म्हणटाची ह्या वजूका म्हणटाची हे पुरा मेगेल हत्तन करू जायना. सो हांव हे फॉलो करना म्हणून तशी सोड सोडताची. जाल्यारी स्पिरिच्युअलिटी हांगा इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट केदान आमगेल नॉर्मल लायफ लीड करचेक आमकां केदान डिसिप्लिन्ड जावन आसूका जस्त की शिस्तार आसका जत की. सो स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसांत समेत
कसं नाही शिस्तारी आम्ही प्रॅक्टिस कोरकती जाता कंचे जलरी आता तुम्ही एक दुधाच्या समेत घराक दूध घालतलो ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ घालतलो ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ तुम घालतलो सकाळी ताण हाण घालरी तुम्ही दूध तापोवचे अथवा पेपर वाजूचे अभ्यास असेल तानी करताच त्याची तो धनपार येऊन पेपर घालरी तुम्ही तका कसं नाही सवताची सकाळी पेपर वाजूची तू दनपार हाण दिवचे म्हणून अथवा रात्री हाण दिवचे आजीच पेपर रात्री हाण दिलरी सो ताण शिस्तार सकाळ उठवून हाण पेपर घालरी तका मी दूध दिताच ते पेपर हाण घालले तशी सो प्रत्येक काम करताना खंय आमका हा अंतु कसं की लाभ मेळटा आणि एक गोल असं हा अवशी पेपर घालता गेल्यारी हांव तंतू एजन्सी हे करूयेत सो ते गोल असते सो आमकां स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस आम्ही कसं नाही कोरका म्हणचे आम्ही ह्या गोल अर्थ कोण घेतल्यारी आम्ही समेत कसने ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ कसने असो ते ಶಿಸ್ತಾರೆ आम्ही कोरಕ साध्य जाता सो हंग श्रीमद भागवतम ಒಂದು समेत नारद मुनी नारद जावच पुढे तो एक मेड सर्वेंट आले पूत जावन असता तो थंय कसन म्हणटा म्हळ्यार हांव ते डिवोटीज ते योगीस लोटो असोसिएशन ಅಂತ आशिल्ले निमित्त हांव भक्त जावचेक साध्य जाल्ले तांगेले मर्सी अथवा तांगेली कृपा म्हाका मेळ्ळे म्हणून सो जाल्यार ताका ते कृपा मेळका जाल्यार समेत ताण कसं केला तो हांगा शिस्तार समेत तागेले जीवन ताणे केलेलस सेल्फ कंट्रोल्ड जावन न्हू ताण तागेले जीवन थंय केलेलस त्यांनी कोण भक्ता त्यांनी कसं करतसाची कशी करतसाची पुरा तांगेल तुलोन सिक्कून ताणे ते प्रॅक्टिस केले सो तशी तो शिस्तार जीवन केले निमित्त तो मुखारी हंतू लायक भक्त जावन नारद मुनी तसले प्यूर डिवोटी टाइप भक्त जावन जावचेक साध्य जाले सो हंग डिसिप्लिन्ड जावन आसका जाल्यारी अथवा शिस्त री जीवन कोरका जाल्यारी 5 आस्पेक्ट्स आसता ते 5 आस्पेक्ट्स कसन म्हूण आमी पळया तांतू फर्स्ट आस्पेक्ट प्रॉपर एटिट्यूड म्हूण घेन सो ह्या प्रॉपर एटिट्यूड म्हळ्यार आमगेले नडते की वರ್ತನೆ म्हूण येता सो श्रीला प्रभुपाद हांगाय सांगता आनी मस्त कट तुम्ही ऐकून असचे पुरो कसं नाही आमगेले एटिट्यूड डिटरमाइन्स अवर आल्टिट्यूड म्हूण घेन म्हळ्यार आम्ही कशी आसताची कशी आमगेले नडते असता ताचे प्रकार आम्ही वयर वचक आमगेले जीवनारी रेस जावचेक ग्रोथ जावचेक चान्सेस आसा आनी सक्सेस जावचेक समेत चान्सेस आसा सो हांव आतां खंयच्याय विशय सांगतना ते जनरली जावन सांगता आसता आस्पेक्ट सारी प्लस कसं नाही स्पिरिच्युअली प्रॅक्टिस करचेक समेत ते कशी रिलेटेड आसा म्हूण घेवन ते कंटेक्स्टारी सांगता आसता सो आमी हांगा फर्स्ट कसं नाही म्हळ्यार एटिट्यूड म्हूण सो त्या एटिट्यूडान समेत प्रभुपाद उपास 3 डिविजन्स करता तो प्रभुपाद हांगा 3 एडजेक्टिव्स आमकां दिता 3 एडजेक्टिव्स कसं म्हळ्यार स्ट्रिक्ट सिरियस आनी सिन्सियर म्हूण सो ह्या 3 जावन आसुका आतां सपोज हांगा स्ट्रिक्ट म्हळ्यार सो स्ट्रिक्ट म्हळ्यार आम्हीच आमगे लायफान आम्ही स्ट्रिक्ट जावन आसूचे फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर सिंगिंग कोरका जाल्यार तांणी आईस्क्रीम खायनाची व्हेरी सिरियस जावन घेवन सिंगिंगान तूं मस्त इन्वॉल्व जावन आसूचे अथवा तांगेले ते प्रोफेशन जावन आसल्यार तो दे आर व्हेरी मच इंटू सिंगिंग जाल्यार ते जाणा तांणी आईस्क्रीम बिलकुल खायनाची मे बी कैकी एक 5 वर्षांकी एक पाटी खावन असचे पुरो
खायना म्हूण हांव सांगन बट स्ट्रिक्टली फॉलो करता आसताची करेक्ट न्हय सो तशी आमीची म्हाका हें बाद जाता आईस्क्रीम खाल्ल्यारी मागीर सिंगींग प्रोफेशनाक बाद जाता सो हांव आईस्क्रीम खायना सो अशी ते स्ट्रिक्टनेस आमीची म्हाका गोतच हें बाद जाता म्हणचे सो तशी आमी आमगे लायफारीची स्ट्रिक्टनेस आमी दवरना घेवयेत म्हाका हेल्थ इश्यूज येता सो हांव वॉकिंग कोरता सो स्ट्रिक्टली सेकंड की सांजे की हांव वॉक करता सो यू डिसायड युअर सेल्फ आयन म्हळ्यार हांव हें उरता स्ट्रिक्टली जावन घेवन तेदन म्हाका हेल्प जाता म्हूण सो तशी स्ट्रिक्ट विशय हांगा सांगचे गेल्यार म्हळ्यार तुमीची तुमकां रिग्रेस कोन्न घेवचे खंयचे इवन स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस तूं ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಾವನ್ಗೆನು ದಿವ್ಸು ಕಸನೆ 16 राउंड्स चॅन्टिंग केल मागिरीची ब्रेकफास्ट करता अथवा लंच करता म्हणून सो तांणी ते स्ट्रिक्टली तेदना दनपारा लंच भितरी 16 राउंड्स ऑफ चॅन्टिंग कंप्लीट कोन आसताची अथवा हांव एक हाफ एन आवर हियरिंग समेत आनी रिडींग समेत कंप्लीट कोन आसता तशी स्ट्रिक्टली तांणी म्हळ्यार सो दॅट मागीर माइंड कंट्रोल जावन आसता हांव ताचे प्रकार चलचेक पळयता म्हणून घेवन आता आमी जनरली पळोवचे गेल्यार समेत एक स्टुडंट तो कसोने आता IITs ಅಥವಾ खंयचे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्साक मस्त हार्ड वर्क कोरपा जाता सो ऑन ए रेग्युलर बेसिस सारी तांणी कशी ते स्टडी कोरता सो तांणी तितले डेडिकेट जावन घेवन टाइम पुरा वेस्ट करन अशी ते स्ट्रिक्ट जावन तांणी फोकस जावन आसताची हे 2 वर्ष म्हळ्यार युजली आफ्टर 10th हे 2 वर्ष हांव लायकून वाजून घेवन हें करता मागीर तितलो म्हाका कॉम्पिटिशन आसना म्हणून घेवन तांणी कॉन्सन्ट्रेट करताची सो तेय आमी स्ट्रिक्ट जावन घेवचेक पळयताची तशीची आतां कोणी ऑफिसा वतले अथवा खंयचे एक सॉफ्टवेरांत आसल्यार समेत तांणी नुता काम कोन्न घेवन आसचें साध्य ना तांणी तांगेले ऑफिसा रिलेटेड खंयचे नवे सॉफ्टवेर आयले अथवा कसने आयले लेटेस्ट कसने आयले ते वर्का रिलेटेड तांणी तांकांची अपडेट कोन्न घेवन आसुका सो ते स्ट्रिक्टनेस हांगा त्या लेवलार समेत आमी अर्थ कोन्न घेवयत नेक्स्ट म्हळ्यार सिरियस सो हांगा सिरियस म्हळ्यार प्रति एक खंयचने एक्टिविटी करताना थॉटफुली करताना माइंडलेसली करचे न्हय वट्रा शिकोवन घालचे न्हय हें कोरका कोण घाल ना माइंडफुली थॉटफुली आनी ईच डिटेल जावन घेवन करताना कसने काम करताना ईच डिटेल जावन घेवन कोरका म्हळ्यार हांगा सिरियस जावन आसूं कसले म्हळ्यार ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪುರಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ जावन पळोवक आतां फॉर एग्जांपल कोणी एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसूच सो वट्रा शिक कोण घालरी ते लॅक चुकी जावचे चान्सेस हायेस्ट आसता सो इन डिटेल जावन माइंडफुल जावन थॉटफुल जावन घेवन खंय लॅक चुकन अशी रायट सो त्या सिरियसनेसारी आमी कोरका खंयचे काम करताना सो एक एग्जांपल दिलेले सो त्याची फॉलो हांगा आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसांत समेत जाता आमकां सिरियसनेस आमकां केदान कळटा केदान आमकां एक अंडरस्टँडींग आयला की आमकां हे ह्युमन लायफ मेळ्ळा आमी स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस कोरूनची आमगे लायफ परफेक्ट कोरका म्हणचे हे विशय तुमकां कन्विन्स जाला सो सिरियसली तुमगेले ईच इंडिविज्युअलाचे कॅपेबिलिटी प्रकार आमी मुखार सुका सो सिरियसली कितले जतकी ते कोरका हांगा आनी सो ताका रिलेटेड जावन कसं येता सिन्सियर सो सिन्सियरिटी इज द मेन फॉर एनी प्रॅक्टिशनर म्हळ्यार स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिशनर म्हणून समेत न्हय कसने खंयचे आसूं एक स्टुडंट आसूं एक ऑफिसा काम करतलो आसचेत
whoever it is tani tangele sincerity hanga takoka. So sincerity म्हणताना hanga clean in our thought process आमगेले कितना clean असुका pure असुका in terms for spirituality practices सरी. So hanga आमगेले कसने winged उद्देश असना just to focus only on the goal. winged कसने ulterior motives आमगा दवन घेनाची. So आणि कसने एक allurement असलारी अथवा युजली कलियुगांत आमका मस्त अल्युरमेंट्स असता मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स असता. सो एक प्रॅक्टिशनर एक खंयचे एक स्टुडंट कसने एक एफर्ट घालताना असले अल्युरमेंट्स ताका येवचेची. सो इवन आमी आतां चॅन्टिंग करू बसले सिन्सियरली उठेलींची करू बसलींची तर एक मोबायलांत एक मेसेज आयले यू गेट डिस्ट्रॅक्टेड. हा ते कोण पेटयले कसन केले पळोवका म्हूण जाता अथवा कसन एक नोटिफिकेशन तुमगेले मोबायलांत आयले तर जस्ट अ साऊंड डिस्ट्रॅक्ट्स जाता. सो हांगा सो तसले डिस्ट्रॅक्शन्स तुलन दूर आसून सिन्सियर एफर्ट ते आमी ते एफर्ट घालताची ना आय एम नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॅक्टेड बाय मोबायल ऑर खंयचे विंगड विषय ते मनान समेत कसकसे थॉट्स येता आसचे पुरो ना ह्या टायमारी हांव चॅन्टिंग करूंक कॉन्सन्ट्रेट करता. सो हांव ह्या टायमार चॅन्टिंग करता. सो दॅट एफर्ट दॅट इज कॉल्ड अ सिन्सियरिटी. तुमगेले फुल प्रयत्न करताची कसने डिस्ट्रॅक्शन असचे पुरो कसने असचे पुरो यू माइट अप युअर माइंड हांव ह्या करता. सो दॅट सिन्सियरली ते मन पूर्वक जावन आमी केल्यारी ताजे रिजल्ट समेत विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल. त्या एक and Krishna always sees sincerity. आम्ही कसने we may not be successful in our goals कसने तश जावन असचे पुरो अथवा आम्ही लकील तशी जावन अशी असचे पुरो बट आमगेल सिन्सियरिटी केदनाय हांगा दिक पडता. एक एग्जांपल कसने संगीत हांगा सिन्सियर टिओटी जावन आशिल्ले कोण रामाला अज्जे टायमारी सीता कापून वेलतेदना रावणान सीता कापून वेलतेदना सीताक रक्षण करू कोण येता कोणी सांगितलं जटायु माताजी. हा सो जटायु हंग सीताक आपून व्हरताना तागेल प्रयत्न विफल जाले. रावणान सीताक आपून वेले करेक्ट नवा जलरी तागेल एफर्ट हंगा वेस्ट जलवे ना ताण केल्ले सिन्सियर एफर्ट. तो एक पक्षी रावणाल तसले राक्षसाल ಒಟ್ಟು युद्ध करूक तो तागेल एफर्ट घाललस तेदना कसे जाले ताका रावणान मान कळले. चलो व्हॉट इज द रिजल्ट तागेल ते सिन्सियर एफर्ट ताण केलेले रामान ताका तागेले पायार बेस्करोसून तागेले उत्तर आयकून मागीर तागेले अंत्यसंस्कार कोण हे केलो. सो थंय तागेल जस्ट एक सिन्सियर एफर्ट अंतू ही हॅज मेड हिज लायफ सक्सेसफुल. सीतेक ताणे अपहरण जायने अशी पळोवन घेवचे जायनी जाल्यार ताणे सेवे कोरून तागेल एफर्ट घालून ताण सेवे केलेलेक हांग राम खुशी पडवनु तक्का हंग तगेले तगेल कसने तो वापस देवाले घरा वच्चे तशी केले राइट. सो हंग तशी आम्ही सिन्सियरिटी तकोक सो विथाउट एनी अल्टिरियर मोटिव्स म्हळ्यार. सो हे आम्ही प्रॉपर एटिट्यूड विषय उलयताना सो ह्या तीन येता. ह्या नैशी अनेक मस्त इम्पॉर्टंट येवचे हेल्पलेसनेस. आम्ही केदनाय एटिट्यूड असताना हा मेगेल कॅपेबिलिटी असो सो ते आम्ही केलो टायमारी रॉंग एटिट्यूडाकय वच्चे चान्सेस. सो ते रॉंग एटिट्यूड वच्चनज
everything कसं नाही आमगेल कंट्रोलर ना कंट्रोलर इज कृष्णा म्हणजे हे आमका कितनाय हुडगस्तावन घेवका सो त्या सिच्युएशनाक हांगा हेल्पलेसनेस ऑल्सो हेल्प्स म्हणजे एक कॉन्टेक्स्ट पळया कशी म्हळ्यार एग्जांपल द्रौपदी लेता सो द्रौपदीक 5 जन पांडव बामूण आशिल्ल्यांची तांणी काय सादारणाचे न्हय योद्धा थानी सो हांगा तिका तिगेले सीरे अरण जत्ताना ती कसं लेखता हा मेगेल बामूण आसा जी म्हाका रक्षण करता सो बामणाल तुलन कसं तिका रक्षण मेळना विंगड भीष्म मस्त जन आसाची ते योद्धास तिका सुलभेरी कसं रक्षण दिवेत आशिल्ले जेला कोणी तेदाना तिका रक्षण दिनी सो त्या टायमारी तिका कसं रियलाइज जाता हा कोण म्हाका हांव कोणाक सरेंडर जावेत कोण हे पुरा राबोयत कृष्ण सो ती तेदान कंप्लीट सरेंडर जाली तेदन ती हेल्पलेस सिच्युएशनार आशिल्ली सो हेल्पलेस सिच्युएशनार आसतना तू फुल कंप्लीट सरेंडर जाता ओ केशव ओ माधव ओ कृष्ण म्हाका हंग रक्षण दी म्हणून ती हात उबोर ती एक ती तिगेले सपोर्टारी ती तिका प्रोटेक्शन करूक रक्षण करून घेवचें पळयत आसली एक सायड कापड धरला ती तेदन समेत जताना तिका ती रक्षण करून घेवचें जताना तिका ती तेदाना हा म्हाका कृष्णूची रक्षण म्हणून हात उबोर आपयलें सो ते हेल्पलेस सिच्युएशन सो आमकां आचार्य असं म्हणटाची इवन त्याची हेल्पलेस सिच्युएशनारी आमी आमगेले कसं नाही साधना एस्पेशली आमी चॅन्टिंग करताना मेकॅनिकली आमी केलोपटी चॅन्ट करता आसताची देवाल नाम स्मरण करता आसताची मन कैकी असता सो एक चरडाक कसं नाही हांव सुदेसनातील कुडले रोडचे शूर करता सो that state is also called helpless situation हा मेगेल हाऊस खंय गेली म्हाका कोण आसा खंय गेली मेगेल अम्मा सो त्या टायमार तुम्ही पळोवन आसताची तुम्ही एक्सपिरियन्स कोन्न आसताची तुमगेल तुमकांय ते अदर टायम अदर एस्पेक्ट ऑल्सो पळयताना तुमगेल चेडू एद्रा दिसताना तिल्कुल अरे हंगा आशिल्ले खंय गेले सो ते हेल्पलेस सिच्युएशनार तुम्ही पुरा कडेन सोदिताची मेळना सो डेस्परेट जावन आसताची सो ते डिस्पायरान तुम्ही देवा प्रार्थना करताची मेगेल चेडू खंय गेले अथवा ते चेडू समेत रोडचे स्टार्ट करता ते रोडचे स्टार्ट केले तेदना तेगेल सिच्युएशन कशें आसता हेल्पलेस मेगेल अम्मा म्हाका दिसताना हांव कसो करको म्हूण गोतना सो ते रोडचे शूर करता सो दॅट इज द सिग्नल फॉर दी मदर सो सेम सिच्युएशनारी आमी म्हाका हे कसं नाही भौतिक लोक तुलन हांव भायर येवका सो तितलं सुलभ ना ते सो कृष्णाले हांव शरण घेवका सो त्या सिच्युएशनार आमी क्रायआउट हेल्पलेस सिच्युएशनार आमी क्रायआउट कोनू देवाल नामस्मरणे कोरका म्हणटाची सो ते आमी जल तितले प्रॅक्टीस करचेक हांगा पळयत अनेक आमी भागवता मानतो आनी कोणाल पळयत एक हस्तील विषय येता कोण ते कोणाक गोतस्की गजेंद्र गजेंद्र सो गजेंद्र मोक्ष सो कितलीकी वर्ष गजेंद्र तागेल फुल फॅमिली मेंबर्स थंय आसताची आनी ते क्रोकोडायल तागेले पांयार धरला फॅमिली मेंबर्स ताका येवन हेल्प करता म्हूण पळयत तो ताणी कितले केल्यार समेत ताका भायर हाडूंक जायना सो त्या मुमेंटारी कितलीकी वर्ष तो क्रोकोडायल आनी ह्या गजेंद्राले फायट जाता आसता कितलीकी वर्ष जाता आसता जाल्यार समेत हांनी गजेंद्र कनिके थंय ते क्रोकोडायला तुलन रक्षण मेळनासना ताका आनी क्रोकोडायल केन्ना उदका आसिल तेदना ते मस्त स्ट्रॉंग आसता जाल्यार समेत
गजेंद्रक हंग ते फाईट करूक जानी तो कई तनक म्हणत तेगेल बरी सोंडील मात्र वरले म्हणताना तो कसं करता तो देवडस करता ते गजेंद्र प्रेयर्स भागवतम ಅಂತ तुम्ही वज्जिलरी ब्युटिफुल प्रेयर्स कोण कंचे हेल्पलेस कंडिशन अंतू कशी देवाक प्रे करता म्हणजे आम्ही हांगा गजेंद्र प्रेयर्स अंतू पळयत सो थंय तो देवा उडगास करता सो ಕೂಡ್ಲೆ देव ಕೂಡ್ಲೆ येता हांगा आणि त्या क्रोकोडायलक तागेल चक्र अंतू हेकोन सोडता सो हंगाय हेल्पलेस कंडिशन अरी देव येताच म्हणताना ते लोटस ताका अर्पण करता सो अशी आम्ही भागवतम अंतू असले पास्ट टाइम्स तुलन आम्ही सिक्केत कशी हेल्पलेस कंडिशन ಅಂತ आम्ही सरेंडर जावचेक साध्यस म्हणून सो डिसिप्लिन लाईफ ಅಂತ समेत ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರಿ आम्ही हेल्पलेसली आम्ही कोरका जाता हेल्पलेसली सिच्युएशन अंतू अथवा हेल्पलेसली कसं नाही हेल्पलेसनेस असू का कसलेक म्हळरी तेदन आम्ही प्राईड असले अंतू तुलानो चिके मागशी असताची ಸ್ವಲ್ಪ थोडे हेल्पलेसनेस असल्यारी आम्ही अटलिस्ट सरेंडर जावन असताची आणि आमक ते मत्तेंत असत की कंट्रोलर हाव नाही कृष्ण म्हणचे आणि हंग कुंती देवी समेत तिगेल प्रेयर्स ಅಂತ ಕೆದ್ನಾಯ ಮಾಡ್ತ कसं तवम आकिंचन गोचरम म्हणून सो अशी ते हेल्पलेसनेस फील केलेल ಕೂಡ್ಲೆ आम्ही ते हेल्पलेसनेस ಅಲ್ಲಿ असेल तेदना देवाले शेल्टर घेवचेक सरेंडर घेवचेक सुलभ जाता अँड ते इम्पॉर्टंट हंगा आमकां हांगा भक्तान कुंती महाराणी जावं द्रौपदीन जावं गजेंद्रन जावं ह्या पुरा आमकां कशी हेल्पलेसनेस अरी आम्ही क्राय आउट कोरका म्हणचे हांगा आनी दाखोवन दिलेलो आसा सो आम्ही एटीट्यूड आणि की आम्ही फर्स्ट आस्पेक्टार आसाची सो तो एटीट्यूड अंतू अनेक येता विजिलेंट म्हणून सो विजिलेंट म्हळ्यार कसं ह्या वर्डाचे अर्थ कसं म्हळ्यार कॉशियस जावन आसूचे डेंजर हाचे विशयारी कॉशियस जावन आसूचे सो एग्जांपल दिवका जाल्यार आम्ही ड्रायव्हिंग करताना 2 व्हीलर असचे पुरो 4 व्हीलर असचे पुरो सो केअरफुली ड्राईव्ह कोरका ते एद्राच्या मुखार गेले की ना की आम्ही ते पळयता पळयता मोबाईल पळयल्यार जाल्यार डिस्ट्रॅक्ट जालींची आणि कोणाक वचून मान असचेक साध्य आसा सो तेका सा म्हणटाचे नजर हटी तो दुर्घटना घटी म्हणून सांगताच नव आमगेल जस्ट एक ग्लिम्स तेकड गेल्ले हंगा आम्ही वचून आणि कोणाकी मान असताची सो आम्ही कितलो केअरफुल जावन घेऊन ड्रायव्हिंग करताना केअरफुल असू का सो सेम थिंग खंयचे आम्ही ऍक्टिव्हिटीज करताना अथवा इवन आम्ही स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस करताना आम्ही कितलो कॉशियस जावन असू का खंयचे वैष्णव अपराध करूनचे इवन आम्ही कसम प्रॅक्टिसेस करता आसाची तंतू आम्ही केअरफुल जावन असू का हांव काल ही एकादशी आशिल्ले परा निर्जल एकादशी येतस सो हांव 32 राउंड्स करतस न्हय पल्ले करनाका हांव करना काली पुरा चॅन्टिंग कोण जाल्ले हांव पल्ले करना सो एक नेग्लिजन्स समेत थंय जाता तो हे नेग्लिजन्स जावचे शोर जल ಕೂಡ್ಲೆ डेंजर कॉशन चॅन्टिंग करताना समा करताना अथवा करताची ना सो ते स्किप जावचेक चान्सेस आसा आणि आमगे स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस थंय ब्रेक जावचेक चान्सेस आसा सो जस्ट एक चूर डिस्ट्रॅक्शन जाल्यार कंप्लीट स्टॉप जावचे तनक वचेक साध्य आसा सो हंगा आम्ही आमगे स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस ಅಂತ केदना विजिलेंट जावन आसूं का सो
फॉर एक्झाम्पल हांव दिलेलें म्हणगे ते रोड ड्रायव्हिंग करताना सो लॅक ऑफ कसं नेग्लिजन्स आणि अनेक डिस्ट्रॅक्शन सो आमकां गोतोस हे कलियुगांत मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आमी प्रॅक्टीस करताना समेत ಕೆಲವು ಪಟಿ कसं जाता हांव मेगेलें एग्जांपल दिता देवाक रांदप करता म्हणून हांव विंगड विंगड नवे नवे रेसिपीज पळयता आसता मोबायलांत युट्यूबार पळयता आसता अथवा एक खंयचे एक नवेच रेसिपी पळयल्या हांव सो त्या रेसिपी दोग तीग जाणांना कशी केला सेम रेसिपी दोग तीग जाणांनी कशी केला तो पळयता 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 मागीर लास्टाक कसं जाता हांव ते फॉलो करना म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल कसं की एक स्वीट करता म्हणलें हांव तें सोदिलें हांव 1 hour बसून हांव ते रेसिपी विंगड विंगड जाणांनी केलेली सेम रेसिपी पळयता गेलें हांव बट हांव ते रेसिपी करचें वचनी हांव एफर्ट घालनी ते करूंक सो 1 hour हांव ते रेसिपी सोदून सर्च करून तो टायम वेस्ट केलो सो अशी डिस्ट्रॅक्शन जावचेक चान्सीस आसा सो आमकां आमगेले वीकनेस कसं म्हणून कळका आनी ते वीकनेसांतुल्यान भायर येवचें कशी म्हूण पळोवका सो तुमकां कसं नवे रेसिपीज शिकूका कसं आसतरी पळोवका आनी एकू पळोवका आनी ट्राय करका हजार इतलं पळयता बसल्यार उता पळयताची टायम वेस्ट करताची अथवा ಕೆಲವು पटी त्या व्हिडिओ पळोवचे वचून आनी कसं की व्हिडिओज पळोवचे वताचे सो अशी डिस्ट्रॅक्ट जावचे हायेस्ट आसा हांव एक एग्जांपल मेगेलें एग्जांपल तुमकां दिलेलें सो तशी आमी चेडवांक सांगता म्हणा मोबायलान गेम्स व्हिडिओ गेम्स सो अशी डिस्ट्रॅक्शन्स हायेस्ट आसा बट कसं म्हणटाची मायंड ते आमी कॉशियस जावन आसूं सो हांगा विजिलंट जावन न्हू स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस करताना असल डिस्ट्रॅक्शन्स आनी असले कसं म्हणटाची विजिलन्स म्हणटाची अथवा इनअटेन्शन म्हणटाची सो असले चड जल्कुळे आमी विजिलंट जावन आसचेक साध्य आसना सो हे पुरा जेन्ना होल्ड जाता कोणी जावं चेडूं जावं इवन आमी माताजी सर जावं जाल्यार शॉपिंग एडिक्शन जाता आमी वचून आसूचे कसं की एक दुपट्टा म्हणलें कचे मस्त जाणां पळयला वच्चे एक ब्लाउज पीस घेवचेक मागीर सगळे अंगडी आनी तूं कापड आनी कितें पुरा पळोवन तान तूं घेवन आयल्यार ओके घेवन येयली जाल्यार पुरा कडसून घाल न्हू मागीर कसं घेवन अशी आयली समेत असं सो हे हांव लोकली शॉपान सांगतास बट ऑनलायन समेत तसं अल्यूर करचेक मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आसा सो असल डिस्ट्रॅक्शन्स तुलन आमी केअरफुली हँडल करका टाइम वेस्ट जावचेना इवन मनी समेत अननेसेसरीली शॉपिंग अगत्य नत्तील पुरा शॉपिंग करचे समेत इज यूजलेस सो टाइम एंड मनी बोथ आर प्रिशियस जाता सो आमी कॉशन जावन हांगा आसचेक पळोवका सो हांगा ते विजिलंट जावन आसूका म्हणचे आमी आनी श्रील प्रभुपाद एक कॉन्टेक्स्टारी सांगचेस म्हळ्यार हे माया म्हणटाचे आमी माया देवीले आसूचे सो तांगेले फॉरेन डिसायपल्स लोट उलयता आसतना प्रभुपाद कसं सांगता म्हळ्यार वी शूड बी कॉशियस ऑफ माया म्हणून जाल्यार हाऊ मच वी शूड बी कॉशियस ऑफ माया म्हळ्यार आमकां ते गोतून अड्डीना हांव आत्ता बदलाक मागीर करता बट हांव करता म्हणून सो ते आमी चिके नेग्लिजन्स जाताची सो प्रभुपाद म्हणटा हांगा आमी सफिशियंटली कॉशियस ऑफ माया आमकां कितले डिस्ट्रॅक्ट करचे माया देवी अटेम्प्ट करता सो आमी कितले स्ट्रॉंग आसूं का म्हणचे श्रील प्रभुपाद हांगा आमकां सांगता म्हळ्यार माया वी शूड बी व्हेरी सफिशियंटली कॉशियस ऑफ माया स्ट्रॉंगली आमी कॉशियस जावन आसूं केदन जाल्यार खंयचे जाल्यार डिस्ट्रॅक्शन्स येता सो ते डिस्ट्रॅक्शन्स येनाशी आसका जाल्यार तुमी ते गॉड पळोवन आसताचे न्हय ताका अशी बांदून आसताची सो ते तशण वचना अशी डायरेक्शनारी वचूक तशी ताका डिस्ट्रॅक्ट
थंय काही की कसन की खावचे दिसले कुळे ते गोड तशण वचनच सो अशी वचूक सो ते डिस्ट्रॅक्ट जावचनच म्हणून तका बांधून असतच सो आम्ही समेत त्या तसले दोळ्याक बांधून घेऊन असू का ते कसन तसल बांधून घेऊन असू का ते आम्ही प्रभुपाद हांगा रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणटा सो हांव तावळी म्हळल म्हणके कसने ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಮಳ್ಕುಳೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ ಕುಳ್ಳೆ ಪುರಾ ಜನಕ್ಕತೆ ನಕ್ ಜತ್ತ ಕಸನೆ फोर्सफुली केलल माणके जता बट हियर अथवा एक फ्रीडम दीनी हमका पूरा रिस्ट्रिक्शन्स कलिंची नो फ्रीडम नो नथिंग टू एंजॉय मोन जता जलरी हंगे ह्या कॉन्टेक्स्ट अरी कसने शिला प्रभुपाद कसा म्हणतो मळरी आम्ही केदाना ह्या रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स अथवा ह्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्स कसा नसकी त्या फॉलो करता वत्तची इट बिकम्स अ हॅबिट अँड आम्ही त्या करच्या ऍक्टिव्हिटीज अंतू ते स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज और प्रॅक्टिसेस आम्ही ते फॉलो करता शोर केलरी वी कॅन गेट कसने फ्रीडम ग्रेट फ्रीडम कंच नमुने फ्रीडम जन्म मृत्यू जरा व्याधी तैतुलन फ्रीडम मेळचक साध्य ग्रेट फ्रीडम एटर्नल फ्रीडम मेळचक चान्सेस म्हणून हांगा शिला प्रभुपाद आमका सांगता सो आम्ही हांगा अनेक विषय कसन म्हळ्यारी आमका अमळाला मायादेवी तुलन आम्ही कॉशियस असू का सो तेदन आम्ही कशी डिस्ट्रॅक्ट जायनाशी पळो येत म्हणजे सो आमका केतनाय दोन चॉइसेस असता ऑलवेज आयदर राईट चॉइस और कसने हे डिस्ट्रॅक्शन जलल चॉइस अथवा अल्यूर जलल चॉइस अल्यूर करता असताना नो मंच कशी अथवा ते आमका ते अल्यूर जतास मंच समेत केलो पटी गोट जायना सो तचकतीरी हंगा अजिशा रामू करू सांगता आम्ही कशी आम्ही ते येस अँड नो म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन कश करूयेत म्हणजे मुखार्यंत सांगता आता त्या पूरा आता सांगिला attitude so there should be proper attitude so the proper attitude जावन असुका जलारी मी सिन्सियर जावन असुका स्ट्रिक्ट जावन असुका सीरियस जावन असुका विजिलेंट जावन असुका and also helplessness मूड आर समेत आम्ही असुका कसं लेಕ್ಕ बळरी हेल्पलेसनेस असेल तेदोना आमका आमगेला आचार्यस गुरुले देवाले मर्सी मेळचक साध्य आसा आणि नेक्स्ट पॉइंट त्या 5 आस्पेक्ट्स अंतू रेग्युलर जावन असुचे सो रेग्युलेशन आता तुम्ही 6th चॅप्टर वाजिलल आसा सो 6th चॅप्टर अंतू 821 okay so 6th chapter समेत 6.17 वर्ष अंतु युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः मळरी ಅದು ಉಪಾತ್ ಕಸ ಸಂಚ ಪಳಿತಸ कोण ತಂಗೆಲೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ कसन हॅबिट्स युक्त आहार खावचे अंतू युक्त मळरी मस्त खावचे नाही उणी खावचे नाही आणि विहारस्य रिक्रिएशन मागीर स्वप्नवोबधस्य मळरी हंग स्लीप म्हणगे सो आमगेल हॅबिट्स खावचे अंतू न्हिदोवचे अंतू आणि आम्ही भारी कसं नाही काम करता असल्यार जायना सो आमकां थोडे रिक्रिएशन जावक स्वल्प आमकां भायर भोंवका भायर ह्या करका फॅमिली मेंबर्स वांगडा टाइम स्पेंड करका सो ते एक चूर रिक्रिएशन जावका सगळे दिवसू काम करू जायना वर्कहॉलिक्स जावचे ना आणि आमगेले कामान समेत आम्ही कसं काम करता आसची कसं आमगेले प्रिस्क्राइब ड्युटी आस की आम्ही ते करता आसची सो ह्या पुरा रेग्युलेट जावन असले आम्ही कसं सो हंगा हे रेग्युलेट जाल्यार
आम्ही सत्वगुणार येवचक साध्य जाता आणि स्लोली आम्ही प्रॅक्टिस करूक स्ट्रॉंगली प्रॅक्टिस करूक साध्य जाता सेन्सस कंट्रोल येवचक साध्य जाता सो ह्या पाठारी रेग्युलेशन विषय हांव सांगले अनेक रेग्युलॅरिटी विषय येताना आम्ही कसं एक ऍक्टिव्हिटी करताना प्रतिनित्य करका एव्हरी डे विदाउट फेल आता आम्ही कसं ब्रश करचे विसरतवे ना एव्हरी डे सकाळी उठेल कुळ्ळे करतच नावचे होतच ಕೆಲವು ಜನ ನೈನಶಿಯಸ್चे ಪೂರು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ सांगतस ब्रश करचे नावचे निदवचे खावचे पुरा करताची करेक्ट नव मिस कर नशी करताची सो तशीची आम्ही बॉडीक जावको जाल्यार पुरा दिताची बट कोणाक दिनाची कोणाक स्टार्वेशन करतासाची एकादशी उपवास कोणाक जातास 16 कसं जावका रेग्युलरली आम्ही कृष्ण कथा ऐकूक आता काची नित्यम भागवत सेवया म्हणताची म्हळ्यार ऐकूका म्हणून सो प्रतिनित्य आम्ही हांगा रेग्युलरली आम्ही स्क्रिप्चर्स वाचूका ऐकूका आणि देवाले जप करका सो हाजी डिटेलर वचना तुमका तुम्ही ऑलरेडी करतासाची तुमका गोतसताची इम्पॉर्टन्स सो हे आम्ही रेग्युलरली करका इवन फॉर जनरली कोण स्टुडंट्स जो कोणी जो एग्जाम्स प्रिपेर जावको जाल्यार तनी एव्हरी डे रेग्युलरली इतले टायमार इतलो वाचूकतानी सो तदन तनी एग्जामाक प्रिपेर जावचक चान्सेस सो आम्ही म्हळाल म्हणके आता कोणी एक ॲथलीट ताणे तागेले हंतू गोल अचीव करका जाल्यार एव्हरी डे ताणे वॉक करका एक्सरसाइज करका रन करका ताक रिलेटेड ॲथलीट कोणी जावं तो एक क्रिकेटर जावं तो एक टेनिस प्लेयर जावं कोणी जावं एव्हरी डे तांणी प्रॅक्टिस करका नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट्स आता कोणी एक फेमस वायलिनिस्ट सांगिलस एव्हरी डे हांव म्हगेले प्ले करचे प्रॅक्टिस करनी जाल्यार एक दिवस हांव प्रॅक्टिस करनी जाल्यार कोणाक कळना सेकंड डे हांव प्रॅक्टिस करनी अशी हांव प्ले केल्यार म्हगेले क्रिटिक्स कोण आसा तांकां कळटा थर्ड डे समेत हांव प्रॅक्टिस करना अशी कळल्यार हांव ह्या कसं करतास काम वायलिनिस्ट जावन तातूंतल्यान भायर येता हांव म्हणून सो प्रॅक्टिस रेग्युलरली एव्हरी डे म्हळ्यार आज केलें आज एक दिवस चॅन्टिंग केलें ते पुरा मस्त जन भक्त आशिल्लींची आनी ऑनलायन दवरलींची सो हांव आज 32 राउंड्स कोन्न सोडले 2 दिवसाचे राउंड हांव आज कोन्न सोडले सो आज एक म्हयन्यान ते एक पाटी केलें चॅन्टिंग जालें मागीर करेनी ना रेग्युलरली एव्हरी डे विदाउट फेल आमगेल कॅपॅसिटी प्रकार कितले जातकी ताजे प्रकार चॅन्टिंग करका आनी द नेक्स्ट पार्ट येवच कसं अटेन्शन अटेंटिव थर्ड पॉइंट येता सो आमी हांगा रेग्युलेशन्स पळयलींची ताजे नंतर अटेंटिव सो अटेन्शन म्हळ्यार एक आम्ही इन्व्हेस्टमेंट करताना कितले अटेंटिव्ह जावन पळयताच हे आक घाल्यार कितले रिटर्न्स येता म्हणून वॉट इज द बेस्ट गुड रिटर्न्स मॅक्सिमम रिटर्न्स खंयचे दिता पुरा स्टडी अटेंटिवली स्टडी करून मागीर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता सो सेम थिंग त्या अटेन्शन त्या अटेंटिवनेस आम्ही करताना पुरा ऍक्टिव्हिटीन तू आसुका सो आम्ही चॅन्टिंग करता आसचे पुरो सो इनअटेंटिवनेस आम्ही म्हणटाचे इनअटेंटिवनेस आम्ही केलेले चॅन्टिंगाचे आमकां कसं लाभ मेळना सो अटेंटिव जावन ते साऊंड वायब्रेशन आम्ही प्रति एक मंत्र आयकून घेवन चॅन्ट करचेक जल्द तितले पळोवका सो ते अटेन्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड खंयच्याक शिस्तार जीवन करूक मागीर चर्रीचे आम्ही हांगा गोल ओरिएंटेड सो हांव मस्त एग्जांपल दिल तुमकां IIT एग्जाम्स सो एक स्टुडंट कसले हार्ड वर्क करता
कसं नाही गोल नाशी तो एक्झाम वर्जित करतोय ना तक इंजिनियर जाओ कसो IIT एग्जाम्स बरेता डॉक्टर जाता नीट एग्जाम्स बरेता सो तक जाओ को जलले तनी एफर्ट गलतच सो गोल ओरिएंटेड सो इवन आमगेल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सारी आमगेल गोल अस आमका गोलोक वचुका वैकुंठ वचुका बट तक्कु वचका जलरी हंगा स्मॉल स्मॉल गोल्स समेत आम्ही कोरका जाता कसं गोल्स ಕೆಲವು ಪಟಿ आमका असल डिस्ट्रॅक्शन्स अथवा लेझीनेस आमका आमगेल गोल सेट करूक जायना सो आम्ही प्रॅक्टिस करताना समेत एक दिवस मन आयले ऐकलींच अनेक दिवस मन येणी ऐकणी सो त्या रेग्युलेशन ಅಂತೂ येना सो थंय समेत शॉर्ट गोल्स आम्ही दवन घेवेत स्मॉल स्मॉल गोल्स एव्हरी डे हांव एक एक वर्स भगवद्गीता वाचिता हांव इतले राउंड चॅन्ट करता हांव प्रभुपादले हाफ एन अवर प्रभुपादल लेक्चर्स पुरा 10 minutes 30 minutes सो व्हेरी शॉर्ट लेक्चर्स सो ते ऐकत हांव सो हे शॉर्ट गोल्स इतले हांव 18 चॅप्टर अशी 6 महिन्या भितरी हांव कंप्लीट करूं पळयता सो आमगेले अजे प्रकार आम्ही गोल्स सेट करूयेत सो आम्ही डिवोटीज तुमका लगी असल्यारी असोसिएशनार असल्यारी ಒಟ್ಟೂಚಿ ವಜುಚೆ ಐಕೂಚೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಜುಚೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ದೋನ್ ಏನು ವಜಿತನ್ ನೀದತ್ತ ಸೊ ते गोल सेट करू तनक वजूचे कनी कष्ट जाता सो वटू बेसून वजूचे सो तेदाना वटू बेसून वजिताना आम्ही एक श्लोकाने हाफ दी चॅप्टर समेत 1 घंटे भितरी वजन मुगसूचक साध्यस आणि ते डिस्कस समेत आम्ही करू साध्यस अशी आम्ही शॉर्ट गोल्स समेत आमगेले स्पिरिचुअल गोल ಅಂತೂ कन्सिडर जावन वचत सेम मॅटर आम्ही कसं नाही जनरली करताना समेत खंयच्या ऍक्टिव्हिटी करताना हांव हे इतले दिवस भितर कोण मुगसिता तशी सो सेम थिंग हांगा आमी स्पिरिचुअल प्रॅक्टिसेस करताना हांव दिवसो एक चॅप्टर वाचिता अथवा तुमगेल अजे प्रकार सो हांगा समेत 5th पॉइंट कसं येता पर्सनल कॅपॅसिटी म्हळ्यार आम्ही कसं नाही इमिटेशन करू जाय अनेक लोक की हंग एक माताजी एव्हरी डे एक एक भागवतम चॅप्टर जिता एव्हरी डे एक भगवद्गीता चॅप्टर जिता अनेक कंचकी शिला प्रभुपाद बुक वजिता सो ते पुरा जनक तितलं केपेबिलिटी रीडिंग केपेबिलिटी 2-3 hours करूक जायना सो तंतांगेल प्रकार आणि आम्ही कसा ऍक्टिव्हिटी म्हणलं नाव रेग्युलरली एव्हरी डे 10 minutes करता इलारी ते करून कोण प्रॅक्टिस करता करता 10 minutes तुलन 20 minutes 30 minutes जात ते स्लोली आपापी इन्क्रीज जाता आमगेले एफिशियन्सी इन्क्रीज जाता आता कोणी फॉर एक्झाम्पल अथलीटची एव्हरी डे वॉक करता असता एक कितले की स्पीडार तो वॉक कोण कोण अनेक चिके तेगेले फास्ट स्पीड चिता सो तशी ತಂಗೆಲ್ मजल्स ತಂಗೆಲ್ इम्युनिटी लेवल ग्रो जाता वता सो तशीची हंगाय आम्ही त्या अडॉप्ट करचेक पळयत आणि ईच इंडिव्हिज्युअल डिफरंट अस सो आमगेल ईच इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटी डिफरंट अस सो आमगेल स्ट्रेंथ आणि वीकनेस कसन म्हणून आम्ही पळोवन आमगेल गोल सेट करका सो आता आम्ही फॉर एक्झाम्पल रामायण ಅಂತೂ हनुमान असिले ते स्क्विरल असिल ताणे सेवे केला हनुमंताने सेवे केले दोघ जनक सेवे रामान एकू लॅक पळेले कसलेक ते ओडोड बंडे हनुमंतन हाण घालल तेदना थंय थंय ते ब्रिड्ज करताना थंय थंय ते गॅप असिले ते गॅप फिल केलल कोण ते स्ट्रॉंग जावन ते बंडे बेस्ट तेदन ते फिलिंग्स केलल तेदन ते केलल कोण ते स्क्विरल आणि सण सण पातोर हाणू ते गॅपांतू फिल केललस सो हंगा ईच इंडिव्हिज्युअल केपेबिलिटी इज डिफरंट सो आम्ही कोणाक इमिटेट करको म्हणना आमगेल केपेबिलिटी प्रकार आम्ही करता गेल्यारी सही हांव म्हळाल म्हणके सिन्सियरिटी सो हंगा रामान कसं पळयले हनुमंताले आणि ते स्क्विरल सिन्सियरिटी पळयलेले सो
कोण कितलं कोण घालता अथवा कोण कितलं सेवे करताने मूड आणि सिन्सियरिटी मॅटर जाता. सो आम्ही कंचे मूड आरी कोणाक दाखोवका म्हणना आम्ही आमगेल प्रयत्न कसनस त्या करूक हंग त्या स्क्विरलान हावाय रामाक त्या फ्रिज करचक हेल्प करता म्हणचे त्या इंटेन्शन दॅट सिन्सियरिटी the intention was clean and clear. So तशी ते सेवे केलेले ते रामाक खुशी जाल. सो ह्या इंटेन्शनारी आम्ही कसने सेवे अथवा आमगेल साधना करताना उडगस्ता उरका. सो ह्या पुरा शिस्तारी आम्ही आमगे लाईफार अडॉप्ट केल्यारी शिस्तार आम्ही डिसिप्लिन लाईफ फॉलो करूं आणि हाजे निमित्त आम्ही आमगेले कंचे जनरल लाईफ जावो अथवा आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस जावो आम्ही सक्सेस आणि ग्रो जावचेक चान्सेस. सो हंगा कैत करता समराइज करचेक आम्ही आजी 5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ पळलिंची तंतु फर्स्ट वन एटिट्यूड अंतु प्रॉपर एटिट्यूड अथवा राइट एटिट्यूड. द राइट एटिट्यूड कसं जावक 5 कॅटेगरीज ತಂತಾ ಇಲ್ಲ. सो सिरियस सिन्सियर आणि कसने स्ट्रिक्ट जावन असुका मागीर विजिलंट जावन असुका आणि हेल्पलेसनेस जावन असुका. मागीर आम्ही पळलिंची रेग्युलेशन जावन असुचे आम्ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स पळलिंची. मागीर अटेंटिव्हली मेकॅनिकली करचें थॉटफुली माइंडफुली करचेक पळोवचे आणि विथ अटेंशन इन डिटेल. मागीर आम्ही गोल ओरिएंटेड जावन असुका. विदाउट गोल्स आम्ही कसने अचीव करूक साध्य ना. अथवा आमकां गोल सेट ना जाल्यारी आमगेल गोल सेट ना जाल्यारी आम्ही ओटू जीवन करता आसताची. सो देर इज ऑलवेज कसने डिफरन्स ह्युमन लाईफ आणि अनिमल लाईफांक. अनिमल्सांक कसने ना कसं मेळ्ळें की खाल्ले इद्दाले केले बट ह्युमन लाईफांत तांकां एक हायर रोल मेळ्ळा आणि इट्स अ प्रिशियस लाईफ. सो ताचे खातीर कंचे खातीर दिला ह्युमन लाईफ त्या गोला प्रकार त्या गोलाक आमी पावच तशी करता. सो गोल इज स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस अंतू गोल्स आमी सेट करून घेतल्यारी आमी ताजे टुवर्ड्स वर्क करताची. मन ह्या वजूका म्हूण प्लॅन केल्यारी आमी ते वजिताची ना आजी नाका आजी मन ना म्हाका पाले वजिता. सो त्या मुखार मुखार वता. सो जे गोल असल्यारी ह्या इतले भितर हांव वजूका म्हूण प्लॅन कोन्न असल्यारी हांव ते वजूचेक एटलिस्ट एफर्ट घालता. सो फुल ते 6 म्हयने भितर कंप्लीट जायना जाल्यार समेत तुमी ते वाजून आसताचे. सो ते गोल सेट कोन्न घेतल्यारी दॅट हेल्प्स ऑल्सो इन आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस अंतू मुखार वचपाक. आणि each individual पर्सनल कॅपॅसिटी अथवा आमगे लिमिटेशन्स कितलेस की ताजे प्रकार आमी कोन्न वचुका. सो इतले सांगून हांव कैत करता. कसने चुकी जाल्यार क्षमा कोरका आणि कसने प्रश्न असल्यारी कसने कमेंट असल्यारी सांगेत. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटी वैष्णववृंदकी जय. धन्यवाद. मस्त जनक इतले वेळ तुम्ही पुरा अटेंटिव्ह जावन बेसून ऐकत असलेंची